Logarithm lesson for the class 9th. In this video we will see find the mantissa of the following using logarithm table. Okay, so amka find out karpak jay mantissa. Okay, so in the order to find a mantissa, so amka first this given number convert karpak jay into 4 digit. Okay, so decimal आम्ही remove करतले, so convert into 4 digit किती झालो 2134. So now whenever you are going to write the mantissa, that time तुमका पहिले पुट करपाक जाय 0 पॉइंट पुट करपाक जाय. ओके, सो जस्ट तुम्ही मेंटिसा बरयतले तेन्ना. ओके, सो आता तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल फाइंड आउट कराच. कैन सी हियर 21 3 4. सो इन द फर्स्ट लाइन तुम्ही जर पहिले जाल्यार तुमका फक्त स्टार्ट विथ 2 डिजिट जाले, सो घेताना सदांच 2 डिजिट पयली घेयात. सो 21. ओके, इन द लॉग टेबल 21 चेक कराच. 21, then next 3 21 झालो. मागीर नेक्स्ट अंडर द टेबल under the 3 row, so answer bias 3 3 to 8 4. Okay, so 3 to 8 4. so answer तो just rough पहिले बरोवन काढाच, प्लस करपाक तुमका 3 to 8 4 आणि मागीर नेक्स्ट 4 आसा. सो 4 तुम्ही फाइंड आउट करतले. सो 4 कितलो येयलो आमका अंडर द मीन डिफरन्स 8 दिला. ओके, सो तो प्लस करा. सो प्लस 8, सो कितलो येतलो 3292. सो हे तुमचो मेंटिसा कितें येयलो 0.3292. ओके, सो हांगासर पळय, हांगासर जेन्ना डेसिमल पॉइंटाच्या पयलीं आनी आफ्टर 0 आसा, सो ते रिमूव करप आनी जे कितें नंबर आसा पळय तेच फक्त आमी कन्वर्ट इंटू 4 डिजिट. सो हांगा 3 डिजिट जालो, चवथो डिजिट ना म्हटल्यार 0 बरयलो. सो ह्यो तुमी मागीर फाइंड आउट करात. सो 8चो कितें जातलो 8000 जातलो. सेम वे ह्यो 2700 तुमकां ह्यो एक दाखयता कित्याक ह्यो 5 डिजिट आसा. सो कन्वर्ट इंटू 4 डिजिट कसो करप. 31725 डेसिमल रिमूव केलो आमी. सो आतां 4 डिजिटूच आमकां बरोवपाक जाय. 3172 आसा हांगासर 4 डिजिट. 5th डिजिटाचेर कितलो नंबर आसा 5 आसा. सो जेन्ना हांगा 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 आसा जाल्यार हो डिजिट फॉरवर्ड वयतलो, म्हणजे 2 आसा जाल्यार 3 येतलो. हांगा 5 आसलो जाल्यार 6 जातलो. हांगा 8 आसलो जाल्यार 9 जातलो जेन्ना हांगा 5 6 7 8 9 येतलो तेन्ना. मागीर हो तुमी फाइंड आउट करतले 3173. सो अंडर हियर 31 and 7 and 3. okay, so 5011 plus 4 कितलो येयलो 0.5015. like this you have to write. okay, so your 5 digit कसो जातलो 5 6 5 7 6 आणि हांगा 8 आसा. सो हो नंबर फुडें वयतलो. सो 7 जातलो. ओके, सो तुम्ही लॉग विथ द हेल्प ऑफ लॉग टेबल फाइंड आउट कराच आणि आन्सर तुम्ही तुमचे कमेंट कराच. ओके, थँक्यू.